मडगांव पालिकेच्या 64 कामांच्या टेंडराचेर त्या वेळार लोकायुक्तान एसीबी कारवाय मागिल्ली। त्या प्रमाण शेनवारा एसीबी टीम मडगांवा पळोवणी करपाक आयिल्ली। हातून कारवाय जाता ही समाधानाची गजाल आसा अशें सावियो कुतिनून म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। लोकायुक्तान जेन्ना सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन मारगांव म्युनिसिपल काउन्सिलाचेर ह्या टेंडर प्रोसेस 64 कामांक टेंडर जो जाल्लो तो आमी जेन्ना आवाज केलो की फ्रॉडुलंट आसा म्हणून फेक टेंडर्स आसा म्हणून जी कामां एक्झिस्टींग आसा सायटीर ती सुद्दां टेंडर लिस्टां आशिल्ली। सो ते न्यूज रिपोर्टा बेसिसाचेर तांणी सुमोटो कॉग्निजन्स घेवन 14 सप्टेंबर एक ऑर्डर पास केली की हाजेर एसीबीक इन्क्वायरी जावपाची आनी ऑफिसर ऑफ अ लेवल ऑफ डेप्युटी सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस। आनी काल जेन्ना एसीबी टीम आनीक डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाचे बी एडीएमए हांगाच्यान येयल्ले इन्स्पेक्शना खातीर इन्क्वायरी खातीर आमकां एक तरेचो एक समाधान जाला कित्याक फायनली कोणी तरी एक हें घेतलें ताजें कॉग्निजन्स घेतलें आनी ताजी इन्क्वायरी चालली आसा। आतां 4 सायट कितें इन्स्पेक्शन जाल्या म्हणून हांव आयकूं येता आनी हेरूय ते करतले कित्याक आमी फक्त बरोवनूच दिवना आमी व्हिडिओ क्लिप्सूय दिल्ले आसा त्या सायटीच्यो ज्यो कॉन्ट्रोवर्शियल आसा ज्यो सस्पिशियस आसा ताजे आमी व्हिडिओ क्लिप्स दिल्ले आसा लोकायुक्ताक। सो बेस्ड ऑन दॅट ते तांची इन्क्वायरी मांडटले आनी एकच म्हणल्यार कितें आमी रायट फ्रॉम 2015 इश्यूज काडीत आशिल्ले आनी ह्या प्रोसेसान एक प्रॉब्लम कितें जाता की पयशे चोरल्यारूच चोर अशें। सो इवन जेन्ना बापूचे आमी हो इश्यू काडलो रिगार्डींग एक्स्ट्रा वर्कर दिता म्हणटा 2 लाख एक्स्ट्रा 45 वर्कर दिवपा आशिल्लो तो दितालो 28 ते 30 आनी बील दितालो 40 आनी 5 म्हणल्यार 2 लाख पर मंथ एक्स्ट्रा। आनी त्या टायमार हें जावन प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी जावन ताका मागीर सस्पेंड केलो। इवन बेलिंग मशिनाची त्या लिस्टार आशिल्ली आनीक ते अर्जंट काम म्हण आमी ते करपाक हेंय बी केलें आमी ऑब्जेक्शन हाडूं ना जावं दी म्हण कित्याक फायनली बेलिंग मशीन जाय आशिल्लें फॉर ड्राय वेस्ट। पूण आजच्या दिसा पासून तें काम सुरवात जावना। अर्जंट म्हण तुमी घेतला टेंडर पूण आजच्या दिसा पासून तुमी सुरवात करपाक शकना आनीक जे बेलिंग मशीन्स जो 10 HP मोटर बी भायर उगड्यार दवरलो पावसाक ते डॅमेज जाल्ले आसा।